देवरे बेस्ता तुम्ही मग कोंकणी भाषेन नेकेत्रा ह्या कार्यक्रमाचो आज परस ब्रेस्तार आयला आनीक आयचो ब्रेस्तार भोव गरजेचो आनीक कोंकणी समाजांत एक म्हत्वाचें गणीत जाल्लें तो दीस आमी परत लोकां मुखार हाडचेच असो जावन आसा. मंगळूरच्या कोंकणी समाजेक साबार रितीचे एंटीक आसात. एंटीक पीसस म्हणयत आमी एक MCC बँक आसा, एक क्रिस्टोफर असोसिएशन आसा, एक आमच्या मध्ये कॅथोलीक सभा जाल्ली आसा, तशें मग मिलाग्री इगर आसा, रोजारी इगर आसा, एलोशियसाचे चॅपल आसा. हे आमचे समाजाचे एंटीक हे वसनातले बरी आमी प्रिजर्व करचे आमचें काम जावन आसा. तशें एंटीक आसा आमच्या मध्ये कोंकणी नाटक सभा. एक नाटकाचें थिएटर करून एक कलाकारांनी ओटूक जावन वर्सांगाटल्यान ताच्या फाटल्यान मिनत करून एक हॉल बांदून आजून पर्यंत नाटका खातीर कर्नाटकांत एक मात्र म्हणयत आमी कोंकणी नाटक सभेन बांदलें हें थिएटर, नाटकाचें थिएटर डॉन बॉस्को हॉल म्हणल्या नांवाचेर आजून आमच्या मध्ये आसा. 70 वर्सां त्या नाटकाच्या हॉलाक जाल्यांत आनी समा थिएटरा बरें स्टेप स्टेप जावन फाटल्यांक सारके व्यू येवच्या बरें आनीक 3 स्टेजींनी आसा आनीक एक भोव सोबीत रंगमंच जावन आसा. कन्नडा, तुळू, कोंकणी, हिंदी, इंग्लीश खंयच्याय नाटकाचे कलाकार येवन दी तांणी आपूण नमस्कार केल्ले असले थिएटर जायचे म्हणली एक आमचे कडेन एक आसचें. जाल्यार क्रिस्तांवांनी बांदल्लें, कोंकणी मनशांनी बांदल्लें, कोंकणी मनशांनी एप्रिशिएट केल्लें आनीक फाटल्या 70 वर्सांनी आसा तशें आसून आज रिनोवेट जावचें, एक पुनर्निर्माण जावचें, सुमार 2.5 करोड रुपयाच्या खर्चार पुनर्निर्माण जावचें एक कोंकणी नाटकाचें थिएटर. सकट भासाक कितें जाता जाल्यार कोंकणी मनशांनी राग देवा कोंकणी नाटक सभा म्हणून एक नाटकाचे फोकस केल्लो जागो जावन आसा. आज आमच्या मध्ये तसो चुनायित उपाध्यक्ष लिस्टन डिसोजा आसा आनीक ताचे सांगता गुलेमेचो ट्रेजरर आमच्या मध्ये आसा जेराल्ड कॉन्सेसो आनीक हे दोगी आयचे जावन आसात. परवा 20 आनी 7 तारीखेर पुनर्निर्माण जावन इनॉग्रेशन जाता डॉन बॉस्को हॉल 2.5 करोडांच्या ह्या बजेटीचेर. त्या संदर्भार आज ते आमच्या सांगता आसात. स्वागत म्हणटा लिस्टर तुका. वकील तूं वकील, समाजसेवक, इंटिरियर डेकोरेटर, ताच्या उपरांत एक टेक्निकली ताचो डॅडी ऑल्विन बजाल म्हणून भारी पॉप्युलर स्टेज मेकर. कोण पॉलिटिकल पार्टी येवन दी या कोणी येवन दी विदाउट पॉलिटिक्स स्टेज करचो मनीस. ताचो पूत ल्हानतावन त्या स्टेजीच्या वहिवाटांत आनी स्टेजीच्या त्या कॅल्क्युलेशनांत आसलो एक मनीस आनीक आपली वृत्ती जावन वकिलात गेले. तो शिकला आनी वकील जावन आसा. सांगता रोज डिझायनर म्हणलें एक कबट करचें, एक वॉर्डरोब करचें, एक उद्यमी चलयता. एट द सेम टायम घरांक पुरो इंटिरियर डेकोरेशनी इंटिरियरी करच्या कामांत तो आसा. परत स्वागत म्हणटा आमच्या मध्ये जेराल्ड कॉन्सेसो एक डिझायनर. आकारांत तो एक डिझायनर जावन काम करता. आकार म्हळ्यार मेमेंटो, इगर्जींचे आल्तारी आनी करच्या दया म्हळ्यार पॉप्युलर फिगर इन मँगलोर. ताचे सांगता एक प्रमुख डिझायनर जावन तो काम करता. आनी आमच्या मध्ये आसा कोंकणी नाटक सभेचो एक यशस्वी म्हळ्यार पैसे समान दिवचो म्हणल्याक यशस्वी ट्रेजरर जावन आसा खजानजी. आनी आपल्या सायलेंट एटिट्यूडान सारकें वरून पळोवचो एक व्यक्तित्व घेतलो जावन आसा. ताका स्वागत म्हणटा. सांग हें तुमचें सोपण कशें जालें कोंकणी नाटक सभा विशयान सांगचो. कोंकणी नाटक सभा तुमकां ಗೊತ್ತಾಸಂಗ್ ಬರೋ 1943 1943 ताची स्थापन जाल्ली. कोंकणी नाटक विशयी सांगिचें म्हणून सांगल्यार आमच्या मंगळूरांत कोंकण करावळांत ही नाटक इस्त म्हणले एक व्हडलो एक ग्रूप ताल्लो म्हणून आमी चरित्र पळय मस्त कलाकार आहले. तुमकां ಗೊತ್ತಾसंग बरो आतां तो एक संघ आसा सेंट जोसेफ नाटक संघ म्हणल्यार ते एक आमचे जेप्पो तेन्यांतल्यान मस्त जण कलाकार आहले. सो फातिमा रेटेड हावसांत जेजूचे पाद्र्या ते दाडा आहले तांणी एक आयडेंटिफाय केले हांचे मध्ये टॅलंट आसात म्हणून सांगल्यार कलाकाराचे टॅलंट आयडेंटिफाय करचे बारी सुलाभ होता. नाटकां खेळटले त्या टायमार 1943
सो हांकां एक पूर्व नीत एस्टाब्लिशमेंट जायची म्हणून सांगून न्हू पाद्रापान जिजीत पाद्रापान एक संघ घडलो कोंकणी नाटक सभा म्हणून. सो हो संघ 1943 जालो. ताजे उपरांत एलोशियसाचे. सो तेन्ना तो स्थापन जाल्लो संघ अजूनय जिवाळ आसा. तो आमकां मस्तो एक प्राऊड फिलींग हेम्मेन सांगीत कितें म्हळ्यार 78 वर्सां कितें जाता. सो थोड्याच वर्सांनी आमी 80 वर्सां पांय दवरच्यार आसा. सो हे संघ जाल्या उपरांत हे संघ जाल्या उपरांत हाका एक दफ्तर जायचे, हाका एक नाटक घरचो एक जागो जायचे म्हणून सांगल्या उपरांत तेन्ना उदेरले आमचे डॉमोस्कॉल थिएटर. हे थिएटर जायचे जाल्यार कोंकणी नाटक सभा रिजिस्टर्ड बॉडी म्हणले एक समसो एक तांणी नीट केलो. सो हाका एक जावंक डॉमोस्को हॉल थिएटर बांदीत जाल्यार तांणी सुमार कश्ट काडल्यात. स्थापकाचें नांव आमचो जेजूत पाद्रापानलो फादर जॉर्ज आल्बुकर्क पाई. सो ताणें सुरू केल्लें. ताजे उपरांत 1949 हाजी बुनियादाचें काम सुरू केलें. 1952 हे हॉलाचें कंप्लिशन केलें. हे हॉल बांदूंक ताणें इतले कश्ट काडल्यात की पाद्रापान स्वता ताज्या कुटुंबाचे वस्त आडाव दवरून आडाव दवरून ह्या हॉलाक ताणें पयशे वट्टू केल्ले आसा. आमी ताज्या धैर्याक आमी मेसवाचे. ताणें फादर फिलीप नेरीनी कंप्लिशन केल्लें. ताणें हाका एक दुडू जमो करच्या पयलींच्या काळार आमी आतां गेल्ल्या बरें कार सायकलार वचून तांणी पयशे कलेक्शन केल्ले आसात. बॉम्बे तावन USA तावन आनी खंय परत तांणी कलेक्शन केल्ले आसा. आतां आमी USA तावन हाडचे म्हळ्यार बारी सुलाभ एक WhatsApp एक नेफ्टार जाता. त्या जाल्यार USA तावन एक अमेरिका तावन पयशे हाडोवचे जाल्यार म्हाका दिसता काही 3 महिने लागतले की लागतले जावंक बरो. ते खंयच्या टायपार म्हळ्यार ते करन्सी कशें आहले ट्रान्सफर ऑफ मनी RBI कशें आहले ते गुत्त जावंक बरो. 1952 एक कामां जायत जाल्यार. सो विदाउट दीस टॅक्नॉलॉजी तांणी कितले वावट केल्या तांकां गुत्त आसूंक बरो. सो तांच्या वावराक आमी एक शाबासकी पाटीचे आतां तांचें नांव आतां त्या डॉमोस्को हॉलांत उराज जाल्यार तांणी तितली काम केलां. सो आनी ती हॉल बांदली रीत इतले सिस्टमॅटीक आसा की आतांच्या काळार ते बांदी जाल्यार बारी सुमार कॅल्क्युलेशन जायचे पडटात. सो ताजे सांगचे म्हणल्यार ताजे स्टेज ताजे रॅम्प्स ताजे सिटींग स्टायल्स आनी तुमकां गुत्त आसूंक बरो 1952 तातूंत एक सोमाच्या पाशांव नाटकाक तांणी एक विंच केल्ली आसा. सो परस आमी रिनोवेशन करता ती विंच आमी रेडी केल्या पडटा रिनिर्माण करून ताका जाय जाल्यार ताजे रिपेर्स केला. सो परवांच्या आमच्या नव्या प्रोग्राम टूंत केल्ली आमच्या जप वर्कशॉपात ती रेडी जाल्ली. सो हाजे विशयान आमी थोडी म्हायती काडली. आमचो मलगडो कलाकार आर्थर रस्किन्या आनी हाजे विशयान म्हायती दिली आमकां. सो ती आमी रेडी केली पडटान ती सुमार 25 वर्सां जावन ती पाड गी 30-40 वर्सां ती पाड जाले. थोडे ताजे स्लीप जावन ताजे सुमार ती आमी रेडी केल्या पडटान कित्याक म्हळ्यार इट इज अ हिस्टॉरिकल रिमार्क. ते सगळ्या कर्नाटकांत तले विंचे कोणच्या स्टेजीर ना इवन रंगायणा जावन ती काही ना. सो आमच्या त्या डॉमोस्कॉलांत आसचे म्हणून सांगल्यार वी आर प्राऊड ऑफ इट. सो तले एक आमी विंच ते रेडी केला. आदल्या कोणाक जाल्यार यूज करूंक ते जाता खंयच्या नाटकाक तुमकां मोद्यानीचे नाड या जेजू जिवन जावचे. सो तातूंत मोडे वयराचे मेल्ले वयर येवचे आनी जेजूचे जिवन पावन सो तले पुराक ते विंच ते उपेग जावन आसा. सो इट इज अ टोटल ट्रेडिशनल लँडमार्क. डॉमोस्को हॉल म्हणून सांगल्यार इट इज ओन्ली अ थिएटर. खंयच्या नाटकाक एक काळोखांत एक लायट इफेक्टांत एक नाटकां दिसामध्ये करचे जाल्यार इट इज द ओन्ली थिएटर आमच्या मंगळोरांत. दिसामध्ये ते काळोख आसा. सो इट इज मेंट फॉर ड्रामा. म्हळ्यार तुमकां गुत्त आसूंक बरो ताजी बागलां पुरा रुखाची आमी ती इनॉग्रेशन रिनोवेट करतना परतान नवीच बागलां गेल्यांत. सो वी हॅव मेंटेन वॉट इट वॉज स्टँडर्ड. ताका एक स्टँडर्ड म्हणलें आसा. सो बागलांक आमच्या जनेलांक आमी ग्लास बसोवना. इट इज अ फूल फिल्ड वूड. सो वूड घालून ताका आमी कंप्लीट क्लोजर केला आनी ताका जाय जाल्ले पेंटींग एकॉस्टीक टायप ऑफ पेंट कलर्स कॉम्बिनेशन्स ते पुरा इवन तुमी स्टेज जावंक पुरो ते आमी नोयत ताका रुखाट घाला. पयले रुखाची स्टेज ती ताच्या पोंदाक आसचे ग्रीन रूम. सो मेकअप आर्टिस्ट ताच्या पोंदाक पुरो मेकअप करून वयर येवन त्या ड्रामार डान्स करतात. तांच्या पांयाक काही लागनातल्या बरी आमी वुडन स्टेज ती रेडी केल्या रेडी केल्या. सो ताका जाय आसचे पडदे ओल्ड स्क्रीन्स कितें आमी 19 म्हाका गुर्तूना त्या स्क्रिनाक कितली वर्सां जाली म्हणून. सो ती आतां त्या दळाची स्क्रिनां परतन आमी हँग केल्यात आतां परतन ओल्ड स्क्रिनां परतन आमी तितले घट आनी ताजे आर्ट आतांच्या आर्टिस्टांक म्हाका गुर्तूना. सो आय एम ऑल्सो आर्टिस्ट. म्हाका म्हणितले आर्ट करूंक तितले सुलभ म्हळ्यार तितले डिटेल्ड आर्ट ते. सो एक
एक मनशाचो नाक जाल्यार त्या नाकाक इतले डिटेल तांणी फिनिशिंग दिला ते स्क्रीनार ते मस्त हे आसा. एक आमी ब्रेक काडून घेया माझ्या उपरांत कंटिन्यू करया कोंकणी भाशेन कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये आसा लिस्टन डिसोजा आतांचो कोंकणी नाटक सभेचो उपाध्यक्ष आनीक जेराल्ड कॉन्सेसाव आतांचो ट्रेजरर रिनोवेशनाचें काम जाता आनी 27 तारीख जानेवारीच्या पर्वं ब्रेस्तारा उद्घाटन जाता. तुम्ही आयकोवचें कोंकणीची ही महत्वाची एक घडी कशी येता म्हणल्यार आयकोवचें. हांव आमचे सगळ्या पळया बिफोर नेस कोंकणी भाशेन नेकेत्रा एक ब्रेक काडून स्वागत म्हजें कोंकणी भाशेन नेकेत्रा ह्या कार्यक्रमात आसा. आमच्या मध्ये आसात लिस्टन डिसोजा आनीक कोंकणी नाटक सभेचो उपाध्यक्ष आतांचो आनीक जेराल्ड कॉन्सेसो आतांचो ट्रेजरर जावन आसात. 2.5 करोडाचे प्रोजेक्ट करते ते रिनोवेशन करते आसात. एक नाटकाचें थिएटर कोंकणीचें नाटकाचें थिएटर कन्नडा तुळू खंयच्याय भाशेक उपेग जावच्या बरी वुडन स्टेज ट्राय स्टेज 3 स्टेज आसन एक विंच आसून मनशाक वयर येवचे पण एक सोबीत रितीन तांणी केला. आनीक त्या रिनोवेशनाच्या फाटल्यान भारी मिनत काडून गेल्या. एक स्टेज करच्या एका 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 उद्यमांतलो एक भुरगो जावन एक ताचो बापूय ऑलिव्हन बजाल एक स्टेज करचो मनीस आनीक वर्सां घटल्यान फाटल्यान 10-50 वर्सां जावन करतलो आनीक ताच्या सांगाता काम केल्ल्यान ताका हें साध्य जालें म्हणलें सगळ्यांचें एक 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 चिंतप आसा. ताची नॉलेज कशें स्टार्ट जालें सांग. तुका इंची कोत्ता म्हणटात. नाटक सभेचे आमचे डॉमस्को हॉल तो एक आमी एक अभिमानी आमी ल्हानतावन त्या स्टेजीर आमी सुमार प्राइजाय काडल्यात. फ्रेंच ड्रेस केला नाटकांत एक्ट केला. सो ते एक वी हॅड वन इमोशनल फिलींग. सो सुमार वर्सां हांव ल्हान आसतना जुबलेच्या वर्साकी आमी ते एक्ट नाटकांत बजाल फिरगेजेतान एक्ट करून शिडलायकान गेल्यान. सो ते एक आमकां एक पयले तर आमच्या घर आहल्या बरी म्हूण सांगित एक्टींग करी जाल्यार डॉमस्को वचपाचें. इवन नाटक सभेचें मात न्ही इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जाताना आमी ते इंत येवन आमी प्राइजां काडली आसा. सो ताजे उपरांत 2010 हांव मॅनेजमेंट कमिटीक अपॉयंट जावन युनिटांत आयल्या उपरांत थंयसर 2001 म्हाका दिसता युनिट म्हळ्यार कशें युनिट म्हणून सांगल्यार आमच्या कडेन कलाकारांत जावचे ते एक सांगून सोडो विक्षकांक कोंकणी नाटक सभेंत 272 मेंबर्स आसात. 14 फिरगस लेवलार 14 युनिट्स आसात. जावं पुरो अंजलोर जेप्पू वालेन्सिया काश्या देरेबेल बोंदेल बजाल रुजाई एक सेपरेट लेडीज युनिट म्हणून आसा. पुरा कलाकार न्ही पुरा कलाकार अंतून 272 मेंबर्स ही कलाकार सिंगींग डान्स या नाटकांत या प्रॉम्प्टर टॅलेंट आले मनशां पुरा अंतून ओट्टूक जावन आसा. सो इट्स अ फॅमिली. सो अंतूत हांव आमकां एक आशा आहली ह्या मॅनेजमेंट कमिटीक आफ्टर जुबले जाल्या उपरांत 94-93 आमचें काटवण पोरणे जावन आयला ते दळात 50 वर्सां जालीं. सो समथींग आमी एक चेंजीस काले करी जे म्हणून सुमार आमच्या कोंकणी कम्युनिटीचे सुमार जो व्हड व्हडले बिझनेसमॅन मुखार आयले हेल्प करच्या खातीर. तांच्या बऱ्या मनान तांणी मुखार आयले अजुनूय ते बरें मन दाखोवन आसात. सो तांणी मुखार येवन तांणी सुमार ऑफर दिली. मागीर कितें म्हणून सांगचें जाल्यार आमच्या कोंकणी कलाकारांचें एक सेंटिमेंटल तें बिल्डींग. सो तांणी आपणूक कोणी ताका एक अवकाश दिवना म्हणून सांगीत. सो कमर्शलायज नाका आमकां आमचे सेंटिमेंट्स आसा. सो सुमार वर्सांनी उपाध्यक्षांनी सुमार ट्राय केले. अध्यक्ष बापा आयले फादर जोकीम आयलो ताच्या फादर सिप्रियन आयलो ताच्या उपरांत आयलो आमचो पावल मेल्विन डिसोजा. सो रिनोवेशन करया आमींत करया म्हणून एक आमच्या मिटिंगार पास जाताना त्या दिसांनी सांगलें आसा दान आपुजी म्हणून सांगून हें आमी काम स्टार्ट केल्लें. सो आज आमी पुरवा 27 आमी रिनोवेशनाचे प्रोजेक्ट आमी स्टार्ट करना रिओपन करना आसा. सो भरती 1 वर्स आमी कंप्लीट रिनोवेशना खातीर दवरलें. कोवीड आयिल्ल्यान ती इल्लें काम डिले जालें नाजाल्यार 2 आमी पयलेंच मुग दिताले हें काम. सो आमची एक आशा आहली आमचे हॉल आमी सोबीत करून करीचे म्हणून. सो हांवें देवा वयर हांवें बरोवसलो देव आसा खंयच्या रितीन. सो दानी त्या ऑटोमॅटीक जावन फ्लो जावन आयले दान आयिल्ले आमच्या क्रिस्तांव कम्युनिटीचे मुसलमानांनी हात उखलून तांणी पयशे काडून दिले. तूं डॉमस्को रिनोवेशन करना आसा दर आमचे म्हजी काणी कशी म्हणून.
सो मस्त खुशी जाली कित्याक म्हणल्यार देवा कडेन मागलें हांवें देवा एक रिनोवेशन प्रोजेक्ट आमी करना आसा सो बऱ्या रितीन आमकां एक पावय आमचे कडेन पयशे नात म्हणून सो हल एक रिनोवेशन आमकां सपोर्ट दिलो आमचो प्रेसिडेंट फादर पाऊल मेल्विन डिसोजा तो इतलो जबाबदारीचो मनीस की ताजो टायम आमकां एपिस्कोपल वार्ड सो तो विगारवार आनी ताका सुपिरियर ताजे मस्त जबाबदारी आसात पूण ताणें सांगलें तुमी काम करा हांव आसा तुमकां सपोर्ट करूंक सो आमचे मॅनेजमेंट कमिटी आमचो ट्रेजरर सेक्रेटरी पुरा ही आमी पुरो एक बिजी मनीस जाल्यार आमी आमचो टायम दिवन एक रिनोवेशन केला हे रिनोवेशन करचें जाल्यार मस्सन अमावंट काडला हांवें एकल्याचें हांवें केल्लें म्हूण न्ही हे सगळ्या मॅनेजमेंट कमिटीक हे हुगलीक फावो जाता कित्याक म्हळ्यार 2020-22च्या मॅनेजमेंट कमिटीन हे हाती गेल्लें काम सो तांकां ही हुगलीक फावो जाता हांव सांगता आनी आमच्या अध्यक्ष बापाक एस्पेशली कित्याक म्हळ्यार ताणें ना म्हूण सांगलें जाल्यार आमी करूंक जाता ना ताणें येस ताणें आपूजी म्हूण सांगलें ते एक ताणें एक त्याच्या भाशणार सांगलें सो आमकां एक धैर्य मेळ्ळें फर्स्ट आमी तुमकां कोता असो म्हणून फर्स्ट देविल्ले नळेत 8,000 नळे सिकील देवून ते नळे आमी रिस्ट्रक्चर केल्या उपरांत आमकां एक धैर्य येयलें आनी काम मुखार सरतलें म्हणून ताजे उपरांत प्लास्टरिंगाचें काम काडलें कितें पुरो रिनोवेट केलां रिनोवेट पयले आमी नळे काडले ताजे उपरांत प्लास्टरिंग काडलें रिप्लास्टरिंग केलें चेरांची परिस्थिती इतली जाली बसल्या चेरां मोडून सिकील पडटली सुमार जाणां पडली आसात सो पडले आनी उडन चेरां कार्डबोर्ड चेरां आहली सो आमी चेरां काडून आमी फ्लोरींग पुरो सामार करून आतां नवे टायल्स केल्यात नवी सिटी बसयल्यात स्टेजीचे वूड रिप्लेस केला वॉशरुमाची परिस्थिती इतली पाड आली की एका दादीन सांगलें आसा कालय करता जाल्यार पयले तुमी वॉशरूम सामार करा म्हणून सो ताज्या उतराक एक मान्यन आमी नवीत 2 वॉशरूम्स केल्यात नवो एक गोडाऊन केला ऑफिस आमचें रिनोवेट केला ल्हान कोडक्या बरी आहले ते फर्स्ट फ्लोरार आहले ग्रावंड फ्लोरा काडून ताका जाय जाल्यार सवलत तो कंप्युटर्स CCTV आनी एक आमी एक मिनी हॉल केला आमकां एक दान एका मनशान दान दिला 5 लाख रुपये दिवन ते मिनी हॉल कम स्टुडिओ ते एक नाटक सभेक एक आनी एक कीर्त म्हूण सांगीत आमच्या कडेन एक ल्हान मिनी स्टुडिओ कम मिनी हॉल AC हॉल ते जावन आसा ते आमच्या कडेन आसा प्लस पार्किंगाचे मस्त समस्या आले मुसाने सांगले पार्किंगाक आले करतात म्हणून सो रावंड अबाउट पार्किंग तुमी कोता समोर आमच्या मंगलोरान ओशन पोल हॉटेलाक कशें रावंड अबाउट पार्किंग आसा त्या टायपाचें पार्किंग आमी रेडी केलें अरावंड 35 कार्स एका गेटीतून एंट्री जावन आनी एका गेटीतून एक्झिट जावच्या पयलीं आमी 2 वाटे केल्यात पयले एक एंट्री आली आतां 2 एंट्री एक एक्झिट एक एंट्री आसा पयले एकच एंट्री एकच एक्झिट आहली गेल्ले गाडयो तशेंच फाटी सो 2 वाटे आमी करून आमी ते एक सुसज्जीत रितीन फुल कंप्लीट इंटरलॉक्स बाय आमी कवर केल्या स्लॅब घालून आनी इल्ले वेंटिलेशनाक आमी दवरला सो वॉट आर द बेसीक नेसेसिटीज फुल सरावंडींग फ्लड लायट्स घालून पुरा उजवाड येवच्या बरी पुरा केला आनी ताका जाय जाल्ली नवी LED लायट्स आनी नवी फॅनां म्हळ्यार कुलिंगा खातीर हॉला भितर दग जायनातल्या बरी आनी ताजे RCC बिल्डींग सायडीक आसचे ताजेत आमकां एक कमर्शियल ल्हान बिल्डींग आहा थंय आमी रिनोवेशन केला सो इनकम सोर्स आमकां कितें तो जनरेट जावंक जाता आमचे नाटक सभे खातीर कोंकणी नाटक सभा हर एका म्हयन्याक एक फंक्शन हर एका म्हयन्याक हे नाटक कले खातीर आमी करीचे म्हूण सांगल्या खातीर वी हॅव डन अ वेल प्लॅन्ड सेटअप कित्याक म्हूण सांगल्यार एका सिस्टमॅटीक रितीर वचाचे सो आमच्या कडेन तुमकां जसो आमकां बर्थडेचे पयलीं आमी वस्तू आमी बडा दितल्या वस्तू नाटक सो तेय आमी अपग्रेड करना आसा आमचे नवें एक हे कॉस्मेटिक्साचे आनी ड्रेसाचे आनी कॉस्ट्युमाचे आमी परतून रिस्टार्ट करतले आमच्या कडेन एक ल्हान म्युजियम सेटअप करतले आमी आनी आमच्या कडेन एक उण्या रितीर एक ल्हान मिटींग करच्या खातीर कलाकारांक प्रॅक्टीस करच्या खातीर एक आनी 2 मिनी हॉलां आसात आमच्या कडेन ती आमी बड्या दिवच्या बरी तांकां जाय जाल्ली वेवस्था करना आसा सो पावर सेट जनरेटर सेट आनी पुरा आनी कितें पुरो सवलत स्क्रीन्स आहा नवी स्क्रीन आहा 3 स्टेजी केल्यात पयलीं 3 स्टेजी आसल्यो फकत ल्हान स्टेजी आसले 2 जाणां उबे रावच्या बरी आतां ती येयले सुसज्जीत जावन 1, 2, 3 सो तुमकां कोता समोर नेक्स्ट आमचे एक आनीक फंक्शन आसा आमचो वार्षिकोत्सव जावच्यार आसा डेट फिक्स जावना कोविडा वरवीं आमी पाटी घालना आसा सो ह्या दिसाक आमचो एक विल्फेअर मेंबर्स आमचो कोंकणी कोगोळ सो ताजो एक नाटक KD बोना BA सो 3 स्टेजीर 22 कलाकारां सांगाता आमचो DSP डायरेक्टर स्पेशल डॉल्ला हाज्या मुखेलपणाखाल वो नाटक आमी सदर करतले डायरेक्टर स्पेशल तो आमचो सो ताज्या मुखेलपणाखाल आमी नाटक आमी सदर करतले सो आमकां एक कीर्त आमकां एक हेमे भोगता आमी इतले पुरा ह्या मॅनेजमेंट कमी ह्या वर्सा आमी इतले पुरा काम केलें सो मुखार अशेंच सुमार कार्यक्रम जायचे हर एका म्हयन्या म्हणल्यार कार्यक्रम जायचे म्हणून आमची एक आशा जावन आसा आनी हे आतां बदलावण करतना सिटी कश्यो केल्यो काल सिटी बदले केले म्हळ्यार आमचे सिटी कश्यो म्हूण सांगल्यार आमी ताका
सुमार चिंता पाटयली. एक ब्रेक काढून घ्या. कोंकणी भाषेत एकत्र या कार्यक्रमात आमच्या मध्ये असा लिस्टन dsouza आणि जेराल्ड कॉन्सेसो कोंकणी नाटक सभेचे हुद्देदार जाऊन आमच्या मध्ये असा सगळे हॉल रिनोव्हेशन जाता आणि 27 जानेवारीक ते संजे 3 वरांचेर उद्घाटन जाता, परत लोकार्पण जाता. त्या संदर्भात तांकां आमी आपयल्यात. राव आमचे सांगता आनी सुमार विशय तुमकां वेदी विशांत आनी इतर सांगूंक आसा. राव आमचे सांगता पळा बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन नेकेत्रा. एक ब्रेक काढून स्वागत बघा कोंकणी भाषेत नेकेत्र या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा लिस्टन dsouza आणि जेराल्ड कॉन्सेसो कोंकणी नाटक सभेचे हुद्देदार जावन आसात. ते रिनोव्हेशन जालां सगळे आणि परवा 27 जानेवारीक परत लोकार्पण जाता आणि ह्या संदर्भात कितें बदलावण केल्या आनीक डॉन बस्को हॉल म्हणल्या क्षणा अरे डॉन बस्को हॉल कमर्शियल खासदारा खातीर म्हणून सकडी म्हणटात, पण ते तशें न्हय. खाली ते नाटकाचे थिएटर आसल्या सकट नाटकाच्या खंयचे पुरा संस्था आसात, नाटकाचे तरबेती संस्था तांणी पुरा एप्रिसिएट करून नमस्कार केल्ले एक हॉल जावन आसा. म्हणून कोंकणी नाटक सभेच्या हुद्देदारांचे अभिप्राय जावन आसा. सांगा ते कशे थिएटर म्हणून कशें जावंक वता, कोण पुरा हांगा हाच्या आदी आयल्यात ड्रामा आनी पुरा कोंकणी नाटक सभेच्या या डॉन बस्को थिएटराक म्हाका म्हज्या नॉलेजी प्रमाणे हांगासर सुमार कोंकणी नाटक सादारण 1000 वयर नाटक हांगा तांणी केल्यात. सो आमच्या कोंकणी कम्युनिटीचे फेमस डायरेक्टर्स एक्टर्स चाफ्रा तशेंच JB सल्डाना, आर्थर रस्किनिया, MP डेस्सा, सो सुमार जाणांनी आमचो सगलो बेन्नारोजाय विल्फी रिमेंबर्स आणि सुमार जाणांनी ह्या हातून हडल्यात. हे हडले म्हणजे आतां आमचो डायरेक्टर एडॉल्फो स्कुटिना डॉल्ला सुमार वर्सां तावन ह्या शेतांत वावरून आसा. सो नाटकां म्हणून सांगल्यार पयलें तावन फेमस आसचे पाशावांचो आमच्या सोम्याचो पाशाव 1952 ते विंची रेडी करतना त्या ताळांत तो आसलो. ताजे उपरांत आमी सुमार नाटकां खेळल्यात. आजुनूय आमी नाटका खातीर आमी खेळनात सेम टायप ते जेजू कुर्सार मारची सीन या जेजू जीवन पावन जावनची सीन हे पुरा कंटिन्यू जावनच आसात. तातूंत हांव ल्हान आसतना हांवें पळयलें नाटकां जावन आसा उदो सौतोराय, मागीर सौतोराय, ताजे उपरांत आमचो निमाणी 12 वरां, तशेंच आनी इतर सुमार नाटकां आमी पळयल्यात. आनी धार्मीक नाटकां सोडून सामाजीक नाटकां सुमार नाटकां अशें आमी खेळ्ळ्यात. सो नाटकाचे थिएटर सांगल्यार ते सेटअपूच तशें आसा. तांची स्टेज जावन दी, ताका जाय जाल्यार सवलती. तुमी आतां दुसऱ्या हॉलाक गेल्यार थंय सवलती म्हणचे ना, ताका जाय जाल्यार सायड विंग्स एडजस्टमेंट करूंक, सेटींग करच्या बरी, एंट्री एक्झिस्ट. सो ताका जाय जाल्यार डोर्स पुरो आमी सेटींग करून दवरल्यात, तर सेटींग व्हरच्या बरी गाडी येवन लागीं वय. एका नाटकाक ताणें घोडोय ताणें स्टेजीक चडिल्लो. तो फस्ट ट्रायल पळयल्लो हांवें करावळी ग्रावंडार म्हाका उडास आसल्या प्रमाणे. तो घोडो मागीर आमी तेत्तो घोडो आमी डॉन बस्कोला हाडून ताका 1 म्हयनो पाल पोस करून त्या नाटका खातीर तो घोडो हाडून आमी केल्लो जावन आसा. कोंकणी नाटक सभा हें करता कॉम्पिटिशन्स करता कलेच्या हेच्या खातीर. 1963 तावन म्हाका दिसता 1963 तावन आमी सिंगींग कॉम्पिटिशन आमी चलोवन आसा. अंतर फिरगस सिंगींग कॉम्पिटिशन सांगल्यार कोंकणी नाटक सभेन उखोवन दवरलो हात म्हणून सांगेत. ह्या कॉम्पिटिशना तावन ह्या वेदीर सडले मनीस आतां संवसारभर व्हडले व्हडले कलाकार जावन आसा. एग्जाम्पल म्हणून सांगचे जाल्यार आमचो विल्फी रिमेंबर्स, आमची मिना रिमेंबर्स हांणी ह्या नाटक सभेच्या सिंगींग कॉम्पिटिशनान पात्र घेतला. इवन आमी रेकॉर्ड्स काडटना तातूंत तांचें नांव आसा कॉम्पिटिशन. आमच्या लॉग बुकांत आमी पळयता तांचीं नांवां आसात. इवन जेरिसो बाप्पू कॉन्सेसो, एक नवार्थी विक्टर कॉन्सेसो, तांणी पार्टिसिपेट केल्ले आसा. सो मेल्विन पेरीस आनी सुमार जाणांनी हातूंत सिंगर आसा. तांकां मेन वेदी दिल्ली आमच्या डॉन बस्कोलान सांगेत. ही एक वेदी की सांगलें हाका मान बागेची कित्याक म्हणून सांगलें त्या वेदीर कालय जाल्यार काम करूंक आनी ह्या नाटक करून आमी प्रॅक्टीस करूंक सांगितल्यार ते फळायन ते कंप्लीट जाता. सो ताजें बेसांव आसा.
खंयचेय काम आमी येदोळ मुसोर नाटक सभे खातीर एक ल्हान म्हणून आमी काम सुरू ते व्हडा मट्टान संपोवन ते बऱ्या रितीन संपला. सो मलकड्यांचे बेसांव हे खंडीत ह्या जाग्यार आसा म्हणून आमकां एक भोगता. सो तली एक स्टेज म्हाका दिसता हांवें खंय येदोळ मुसोर पळोवना. सो त्या टायपार ती एक मांडून जेरी तूं प्रॉम्प्टर मस्त नाटकांनी प्रॉम्प्ट केला कशें कोंकणी नाटक सभेच्या त्या वेदीचेर डॉन बॉस्को थिएटरांत कशें तुजे अनुभव एक हांवें हाका कोंकणी नाटक जॉयन जाल्या उपरांत मस्त नाटकाक हांवें प्रॉम्प्टिंगांनी केलां. म्हाका सट्टाव नाटकांत एक्टींग मेळना जाल्यार सट्टा म्हाका स्टेज मॅनेजमेंट प्रॉम्प्टर अशेंच काम म्हाका वेदी फाटल्यानंतर चड काम मेळटालें. म्हाका चड वेदीत आसक्त जाल्ल्यान म्हाका सट्टाव येता हातूंत स्टेज मॅनेजमेंटाचें आनी प्रॉम्प्टिंगाचें तेंचं काम हांव व्हरतालो सांबाळून व्हरतालो शिवाय. पूण नाटक वेदीच्या मुखार सट्टाव हांव दिसानातलो. कितल्या नाटकांनी हें केलें तुवें प्रॉम्प्ट केलां? हांव आतां जॉयन जावन सादारण लगभग 27 वर्सां जालीं. 27 वर्सांच्या उपरांत सादारण लागीं हांव 15-20 वर्सांत हांव प्रॉम्प्टिंगाचें आनी स्टेजाचें काम करना. पयलें आमचे मलगडो कलाकार आमचो देरेबेलचो रय्याबो मागीर देवादीन रॉनी फेर्नांडीस आहलो ते पुरा प्रॉम्प्टिंग करना आहले. पूण तो रॉनी फेर्नांडीस सरल्या उपरांत आनी रय्याबानी पुरा ताका भलायकेन हें जायना. मागीर क्रमेण हांवें प्रॉम्प्टिंगाचें करूंक सुरू केल्लें हांवें तें. तशें जाल्यार ताच्या उपरांत आतां रिसंट नाटकांनी पुरो सट्टाव हांव आनी मेरीबाई प्रॉम्प्टिंगाचें सांबाळून व्हरना आसता. एका प्रॉम्प्टराचो रोल आनीक खंयच्या म्हळ्यार तुवें आतां डॉन बॉस्को हॉलांत मात प्रॉम्प्ट केला की दुसरे कडेन? ना दुसरे कडेन केलां. आतां आमचेच आतां हांगाचेत आर्थर रस्किनाचे ड्रामा आनी भायर करतना दुसरे कडेन तांचे ताका प्रॉम्प्टिंगांनी केलां दुसऱ्यांच्या हाका. पूण एक्चुअली आतांचे नवे आतां कालिंगे म्हळ्यार चड आतां कलाकार प्रॉम्प्टिंगाक दिना बाय हाट करतात. पूण आदल्या कलाकारांक कशें म्हळ्यार प्रॉम्प्टिंग गरज ते प्रॉम्प्टिंगाचेर वंदोन आसात. पूण आतांचे नवे कलाकार आतां तरणाटे आनी घाले ते प्रॉम्प्टिंगाक वंदोन नात पूण बाय हाट करतात. कित्याक म्हळ्यार म्हजें इंटेंशन कालिंग म्हळ्यार तें प्रॉम्प्टिंग वचचें तांणी जाता इतलें बाय हाट करून शिकून आयल्यार तांकां नायल्यार ते येयलें. कित्याक म्हळ्यार तांकां खंयचे डायलॉग खंयचे नाजाल्यार कालें करतात भितर आसलो कलाकार सगळे हाका प्रॉम्प्टिंगाकच वंदोन रावतात. आमचें प्रॉम्प्टिंग आयकना जाल्यार थोडे फुडें तांकां आवाजाक प्रॉम्प्टिंग आयकना ते खंयचे काले विशय जावचे साध्यता आसता. मागीर आमी व्हडल्यान प्रॉम्प्टिंग करचें. व्हडल्यान प्रॉम्प्टिंग केल्यार ते भितर आयकता भायर आयकता लोकांक आयकता. तशें की आतां प्रॉम्प्टिंगाक चड म्हत्व दिनासतना तांणी त्या आतांच्या नव्या कलाकारान पयल्यांत रेडी जावन ते बाय हाट कर नायल्यार चड बरें. एका नाटकांत प्रॉम्प्टराचें म्हत्व तशें जाल्यार आतां एक नाटक सक्सेस जातना प्रॉम्प्टराक चड काही इम्पॉर्टन्स दिनात मस्तपटी न्ही. मस्तपटी ते थंय सक्सेस जाल्यार नाटकाचो एक्टर सक्सेस जाल्ल्या बरें फिल्मान जाल्ल्या बरें. पळय पळोवंक कालिंग म्हळ्यार आतां आमकां थोडे फावटी प्रॉम्प्टर एक गरज आसता बॅकअप जायचे पडटा. आतां ते स्टेज मॅनेजमेंट प्रॉम्प्टर आतां थोडे फावटी खंय सांगूं जायना. थोडे फावटी डायलॉग चुकल्यार तांकां बॅकअप दिवंक प्रॉम्प्टर जायचेच पडटा. आनी पयल्यांत वेदीर सट्टानंतर कलाकार सांगून येतात आसा की सांगून दी चुकल्यार पळय आनी प्रमाण आमी ते रेडी आसाचे पडटा. खंय आमी आमची मत खंय गेली जाल्यार हांगा भितरलो एक कलाकार एक ब्रेक आणि या कोकणी भाषेत कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा लिस्टन डिसोजा आणि जेराल्ड कॉन्सेसो कोकणी नाटक सभेचे हुद्देदार जावन ते आमच्या मध्ये असतात. कोकणी नाटक सभेचे हॉल परवा रिनोव्हेशन जावन थिएटर जावन इनॉग्रेशन जा त्या संदर्भात राव आमच्या सगळ्या पळ्या बिफोर न्यूज कोकणी भाषेत नेकेत्रा एक ब्रेक काढतो.
स्वागत मुखाच्या कोंकणी भाषेत नेकेत्रा या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा लिस्टन डिसोजा आणि जेराल्ड कॉन्सेसो कोंकणी नाटक सभा म्हळ्यार एक कोंकणीचे एक महान बोंदेर लाभाक आशेनातले एक ट्रस्ट आणि त्या ट्रस्टाक एक्स ऑफिशियो जावन जेजवीत पाद्र्यापणी आरंभ केल्या उपरांत त्यांच्या कॉंग्रिगेशनाच्या आडळत्याच्या वेरिएशना खातीर म्हळ्यार त्यांच्या लायफस्टायल तशी मॅनेजमेंटान वचून तांणी नांव करून जो म्हणून कांय तरी ते रुल्स आसले देखून ते कपुजिनाक सोडून दिले त्या काळाचेर कॉंग्रिगेशनाक सोडून दिलें डायसिसाक ना खंयचीय ताका पिरगज ना इगर्ज ताका स्पॉन्सर ना आनीक तरीकी त्या दिसतावन आज मुसर आयिल्ले कापुजीन फ्रादीनी बारी यकीनपणान एक कशे आपणाचे आपोस्तलाद पाद्र्याप जावन कशें चलयतात त्यातून नोमणेर तांणी डॉन बॉस्को हॉल कोंकणी नाटक सभा चलयल्ली आसा एक यकीनपणान आपणाचे ते उरोवच्या खातीर 50 आनी 2 सेंट्स जागो घेतिल्लो आसा फादर फिलीप नेरीन आपणाच्या मुखेलपणान आपणाच्या कुटुंबाची आस्त अडव दवरून तें काण गेल्लें म्हणून खबर आसा आनीक त्या वेळाची हिस्ट्री सांगता कोंकणी नाटक सभेंत एक लॉग बूक आसा खंयच्याय काळाक तातूंत जाल्ल्या कॉम्पिटिशना विशयांत कोंकणी नाटक कॉम्पिटिशना विशयांत तुमी वचून दाखलो पळोवंक जाता दुसरे कडेन कितले कडेन आसा म्हणून म्हाका ना एक सार्वजनीक संस्थो एक वर्साक ऑडिट जावचो संस्थो त्या जाल्ल्यान आनीक रिजल्ट्स आनी आयल्यार भोव म्हत्वाच्या रितीन थंय ताच्या विशयांत जाता एक आज आयिल्ले हे 2 जण हुद्देदार हांगा जाल्यार तांच्या फाटल्यान आनी 2 जण आसात एक सहकार्यदर्शी आसा एक जेराल्ड कार्यदर्शी फ्लॉयड डी मेल्लो म्हणून आसा प्रस्तुत ह्या आमच्या रिनोवेशनाच्या टायमाचेर फ्लॉयड डी मेल असो एक फामाद मास्टर ऑफ सेरेमनी एक काजर असो MC जावन आसा सांगता एक पक्का इलेक्ट्रिशियन एक इलेक्ट्रिकलाचे गत आसलो आमचो प्रवीण रॉड्रिगेस गुरपूर असो एक व्यवस्थित रितीन इलेक्ट्रिकला विशय गत आसलो एक सहकार्यदर्शी जावन आसा हे एक तरणाट्यांचे एक बरे एक सांगत म्हणून पाद्र्यापी पावल मेल्विन डिसोजा एक तरणाटो सांगता एक महान तरणाटो आमचे सांगता आसा सांगता जेरी आसा आनीक हे सांगता म्हणून एक कंपायल्ड रितीन एकामेका हाचेर सुमार 2.5 करोडांच्या ह्या प्रोजेक्टाक देंवल्ल्या दळा एक आमच्या समाजांतून सपोर्ट केल्ली रीत भोव ताळयो पेटचें दिसली कलाकारांच्या 25 लाखाचे तशें डोनेशन तुमकां दिल्लें आसा बऱ्या मनाच्या मनशांनी 25 लाख काण दिवचे म्हळ्यार एक ल्हान विशय न्ही कोरोनाच्या टायमार जावं दी या इतर टायम भरुल्ल्या कोळसो भरून काण घेवन आसलो 25 लाख दिवचे म्हणून ना कित्याक म्हळ्यार दॅट इज अ डिफरंट इश्यू कित्याक म्हळ्यार हांगा मिसयूज जाले जाल्यार कोणा कडेन पळोवचें म्हणल्यार आसा ताच्या विशयान सांगून सोड इट इज एक्सायटमेंट ऑफ द टायम आमच्या कोंकणी नाटक सभेचे मॅनेजमेंट कमिटीन तुम्ही आता सांगल्या बरी आम्ही एक टीम वर्क म्हणल्या बरी आम्ही टीम वर्क केला सो ह्या टिमा वटू तुम्ही सांगल्यान एक नाव चुकून गेलं आमचं एक PRO म्हणून एक अपॉइंट केल्लो आसा तो जावन आसा आमचो मनीस रायमंड डिकोना सो एक कॉप्ट मेंबर जावन ताजे उपरांत आमच्या ह्या रिनोवेशन प्रोजेक्टा खातीर आमी ताका PRO पब्लीक रिलेशनशीप ऑफिसर म्हणून सांगले एक पोस्ट आमी क्रिएट करून ह्या मनीसान आमकां मस्त कोम केल्ली आसा सो ताजे उपरांत आमचे वटू आमचो मॅनेजमेंट कमिटीन जाल्लो क्लिटस लोपो एक्झिक्युटीव मेंबर जावन ताका आमी एक्झिक्युटीव कमिटीक भितर घालून गेल्ले आसा सुमार जाणांनी आमकां हात दिवन काम थंयसर चलोवन आतां पळोवन आसा ते मॅनेज करन आसात आमच्या गैरहजरपणान सो दान आमी सांगचे जाल्यार आमकां दान सुमार जाणांनी दिला सो कले खातीर आनी ताजो हात उखलून तांणी उदार मनान 25 लाख रुपये ह्या एका थोड्या मनशांनी दिला सो केदारांच आमकां ते एक उणेपण बघून आमच्या कडेन पयशे नात काम राविजे म्हणून सो आमी केदाळे उणे जावन येतना आमी केदाळे देवा कडेन मागले आसा मुग्धो नायले परतान तितले आमकां परतान आनीक थंयतावन खबर येता आनीकलो दानी मुखार आयला सो पयल्यान पयले हांव धन्य देवाक अर्गां दिता आमकां ही प्रोजेक्ट फॉल रितीन 27 आमचें इनॉग्रेशन हाजे आमचो
बिस्प रेव्हरंड फादर डॉक्टर पीटर पॉल सल्डाना आजो ब्लेसिंग आशीर्वाचन करतलो आणि आमचो सिटीचो पोलीस कमिशनर शशी कुमार एक कलाविद म्हणून सांगितले सो ताका आमी चीफ गेस्ट म्हणून इनॉग्रेशन करूंक कित्याक आमी सांगलें 1952 आमचो विगार जेराल्ड आनी तेदाळाचो DC ताणे हे हॉल इनॉग्रेशन केल्लें आसा सो आतां आमचो बिस्प आनी आतां आमचो पोलीस कमिशनर सो इक्वलंट पोजिशन आसा सो चीफ गेस्ट जावन आमचो प्रोविन्शियल मिनिस्ट्रीचो आमचो फादर ऑल्विन डायस कापुजीन तो हजर आसतलो आनी आमचो पयलो मानदानी लिओ रॉड्रिगस आबुधाबी हाका गेस्ट जावन येतलो फादर मेल्विन आमचो फाउंडर्स जेजूज फादर रेक्टर तो आमच्या मध्ये हजर आसतलो तशेंच आमचे एक मिनी हॉल दान दिल्लो संतोष सिक्वेरा कंकनाडी आमचो उदार मनीसो दानी सुमार कॉम्पिटिशनाक ताणें दान दिला दान दिवनूच आसा ताका आमी एक वस्तू आमी देव बरें करूंक सांगता आनी तशेंच आमचो प्रेसिडेंट आमच्या सांगाता आसा फादर पॉल मेल्विन डिसोजा आनी सुमार दानी मायकल डिसोजा हॉटेल आयवरी दुबय तशेंच मार्टिन आरान्ना ग्लोबल वायल्ड शिपींग असो आमचो व्हडलो हात सो आनी सुमार जाणांनी आमकां दान दिलां आनी तशेंच सुमार जाणांनी ल्हान रितींनी कुमक केले आनी सुमार दानी रॉय कॉस्टेलिनो 1 लाख रुपया आमचो मंगलोरचो फामाद आमचो डायसिस PR आनी तशेंच एक फामाद कॉन्ट्रॅक्टर आमच्या एप्रील रिलीज दिसता ताणें 1 लाख रुपया कान दिलो असो तांच्या सगळ्यांच्या सो सगळ्यांच्या बऱ्या मनाक आनी तांच्या दिल्ल्या पैशांक 1 लाख रुपया फुल्या पाकली तांणी दिल्ल्या सगळ्यांक दानी आमच्या मॅनेजमेंट कमिटीच्या तर्फे हांव देव बरें करूं म्हणून सांगता आनी तुमची केदाळे आमकां कुमक गरज आसा डॉन बॉस्को हॉल खाली रिनोवेशन प्रोजेक्ट न्ही तुमचे आनी आमचे सर्वांचे आमचे कोंकणी कम्युनिटीचे सो एक हॉल आमी उरयचे आनी आमची ती कर्तव्य जावन आसा रिनोवेशन जाल्या उपरांत कितें सर जायचे म्हणून आमची एक आशा जावन आसा हर एका म्हयन्या एक नाटकां आनी नाटकां पळोवंक तुमी ह्या कार्यक्रमाक येयचे म्हणून आमची एक आशा जावन आसा हॉल बरो लोक आसाचे आनी नाटकां चलतेत आसाचे सो 27 जानेवारीक सांजेच्या 3 वरार भरती आमचो बिस्प ह्या आमच्या हॉलाचें आशिर्वाचन करतलो तुमी सगळ्यांनी फुल्या पाकली दिल्ल्या सगळ दानींनी दयाकरन तुमी ह्या कार्यक्रमाक हजर आसाचे आनीक हांव सांगूंक आशेता आमी 272 जण कलाकार ह्या डॉन बॉस्को हॉलाचे मेंबर्स 5:30 वरार स्टेज प्रोग्राम मुक्त जातले ताजे उपरांत आमी कलाकार आतां तुमकां आमी प्रदर्शन दितले सो सकड 272 कलाकार थोडे कलाकार वेदीर येतले गायन करतले या संगीत रसमंच कार्यक्रम स्क्रिप्ट नाटकां ल्हान एक कार्यक्रम करणं तुमकां मनोरंजन कार्यक्रम दिवंक मुखार सरल्यात सगळ्यांनी तुमी प्रोत्साह दिजे आनी ह्या कार्यक्रमाक हजर आसाचे म्हणून आमची कल्ती विनंती जावन आसा देव बरें करूं लिस्टन कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रा ह्या कार्यक्रमांत आज लिस्टन डिसूजा आनीक जेराल्ड कोन्सेसाओ तुमी दोगी जाण आयल्यात आनीक आतां न्ही काम बरान चलता ताच्या मदें हांगा येवन ह्या वेदीचेर तुमी तांकां आव्हान दिलें उरल्यांक आनी ताच्या फाटल्यान मिनत काडन एक दाखलो रचून कोंकणीक एक आसली आस्त एक मॉन्युमेंट म्हणलें उरयल्ली कीर्त तुमच्या नांवार येता आनीक ती पुसून काडूं आळून काडूं कोणाच्यान जायना कित्याक म्हळ्यार थंय आमी आदलीं दान 100 रुपया दिल्ले 150 रुपया दिल्ले 1000 दिल्ले आमी पळयता तशें तुमी केल्ली मिनत केदाळे हाडून पुसून काडून जावची ना तुमच्या ह्या मिनतीक सगळ कोंकणी लोकांच्या दरम्यान आयुरारोग्य भाग्य तुमकां मेळों दी आनीक मुखल्या मुस्तू वर्सांनी अशेंच सेवा करूं तुमकां तो देव भाव करनी म्हणून आशोन तुमकां देव बरें करूं देव बरें करूं कोंकणी भाशेन कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये लिस्टन डिसूजा आनीक जेराल्ड कॉन्सेसाओ आसले हे 1 घंटो भर तुमी आमच्या संगत रावल्यात आनीक हे कोंकणी भाशेन केल्ले कार्यक्रम तुमी आमचे मध्ये हांव रेमंड डिकोनाता कोडे 9845419482 म्हणजे नंबर तुमकां केदाळे संपर्का खातीर तुमी हे कार्यक्रम परत परत पळय जाय आनी कोंकणीची ही सेवा आमी 187 एपिसोडांतून करची तुमच्या मनान जिरे जाय आनी तुमी आमकां सांगत जाय म्हणून आशोन नमस्कार.